नमस्कार. आयच्या हेडोनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आज आसात गोयचे पॉवर मिनिस्टर आणि जांचे कडच्यान म्हाका दिसता गोंयाक भरपूर अपेक्षा आसात. पांडुरंगबाब मडकयकार, सो वेलकम टू द शो. फाटली ह्या 1.5-2 म्हयन्यांतलो अनुभव कितें आनीक लायट वचपाची कमी जावपाक शकता इतलो सामान्य मनशाच्या प्रश्नावेल्यान सुरवात करूया. सामान्य मनशा कडेन निगडीत असो पोर्टफोलिओ. ह्या दिसांनी तरी एप्रील मे म्हयन्यात एखादी घरान जर लायट गेली आणि थंय जर ल्हान भुरगीं आसा हें आसा जाल्यार कितें परिस्थिती जावं इट्स लायक अ पनिशमेंट फॉर दॅट फॅमिली. लोक कितें इतके फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसता, इतके इरिटेट जाल्ले आसता लायट ना म्हणून. एखादी वेळ लोक उपाशी रावंक शकता, एखादी वेळ न्हाय नासतना रावपाक शकता, पूण लायट नासतना ह्या 2 म्हयन्यांक कशेंच रावंक शकना ही जाणीव म्हाका आसा. आनी त्या खातीर लायट खंयच्याच घरान केन्नाच वचची ना हे म्हाजो एक हें आसा, एम आसा, उद्दिश्ट आसा. आनी त्या तरेन म्हाजें काम चालू आसा. लायट गेली आनी लायट दिली टेम्पररी तशें जावपाक येना. लायट वचचेच ना असो म्हाजो एक प्रयत्न आसा. ह्या 2 म्हयन्यां भितर अभ्यास करतकीर कितें दिसता, वॉट आर द शॉर्ट कमिंग्स आनी एक इमिजिएट फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर कितें कितें करपाची गरज आसा? आतां आमच्या दुर्दैवान हें सगळें पळोवपाक हांव जे सोदता तेजे खंय तरी चिखलान गेल्ल्या भशेन पना वचत आसा, दलदल जाल्ली आसा. आनी त्या खातीर दलदल सगळी क्लीन करून एक नवें फावंडेशन घालपाची गरज आसा. आनी तें फावंडेशन घातल्या नंतरच ह्यो गोश्टी शक्य आसा जे आमी अनडिस्ट्रप्टेड लायट दिवंक शकतले. आतां ह्या खातीर एडमिनिस्ट्रेशन पळोवचें पडटा, टेक्निकल पार्ट पळोवचो पडटा, आमचे परचेजीस पळोवचे पडटा, मागीर लोकांक त्या शिवाय आमचो टॅरिफ पळोवचो पडटा. इट्स नॉट ए व्हेरी इजी थिंग. म्हणजे सादारणशे आनी 15 दिसां भितर हे एडमिनिस्ट्रेशन जो पार्ट आसा हो सॉल्व जातलो. आनी कोणी जर इमिजिएटली एक कनेक्शन मागलें जाल्यार ताका तो मेळपाक डिले जाता. आनी त्या खातीर तेजेर एक उपाय म्हणून जो आमी हें केल्लो आसा तो म्हणल्यार टोटल डिपार्टमेंट जें आसा हें कंप्युटरायझेशन करपाक. म्हणजे फायल केन्ना कोणें एप्लाय केलें, कितके दीस उरली, कशी प्रोसेस जाली, ताका कनेक्शन केन्ना दिलें, हे पासून सगळें आमकां ऑनलायन हेजेर मेळटलें. हे प्लॅन करता. डोंट यू थिंक हातूंत भितर पॉलिटिशियन्साचोय फॉल्ट आसा? मे बी फाटले 10 वर्सां भितर जे पॉवर मिनिस्टर आशिल्ले तांचोय फॉल्ट आसा? ही एक दूरदृष्टी, हें एक विजन आसपाक जाय आशिल्लें. हे हांव थोड्या प्रमाणान मान्य करता तुजें. जे आमी सुरवातीक जशें म्हटलें डिपार्टमेंटाचें एडमिनिस्ट्रेशन आसा तेंच फॉल्टी आसलें. तितून मागीर हांव म्हाजे पयलींचे जे मिनिस्टर आशिल्ले तेंचोच 100% गुन्यांव करना. टोटल एडमिनिस्ट्रेशनानूच फॉल्टी आशिल्लो. म्हणजे आमचे जे टॉप लेवलाचेर ऑफिसर आसा तेंची प्रमोशनां जावपाक जातली, तेंची पावर तांकां डेलिव्हर करपाक जे मेळूंक जातले, त्या खातीर खूब गोश्टी जावंक ना. आनी त्या खातीर आमकां प्रॉब्लेम जाता. आतां फॉर एग्जाम्पल आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एक RAPDRP म्हणून एक स्कीम आसा, एक बरी गव्हर्मेंटान हें केल्ल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाची. ह्या स्किमी मार्फत जो हें आसा आमी हांगा रिक्वायरमेंट्स आसा वो ते सॉल्व करता. आनी त्या खातीर टाटा कन्सल्टन्सी म्हणून नेमलेली आसा आनी विच इज फायनान्स बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. आनीक हांगा टाटा कन्सल्टन्सी आहा तेंच्यांनी टोटल गोंयची स्टडी केल्ली आसा. आनी त्या खातीर तेंच्यांनी 2 भाग केल्ले आहा ह्या स्किमीचे. एक टोटल कंप्युटरायझेशन आनी दुसरें टोटल आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाचें. आतां कंप्युटरायझेशनाचें काम थोडेशें जाल्लें आसा आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराचो जो भाग आसा म्हणजे आमकां ज्या कडेन ओवरहेड लायन्स आसा त्यो चेंज करपाक जाय. म्हणजे कांय कडेन आमकां अंडरग्रावंड केबल घालपाक जाय, तो प्रॉब्लेम आसा. आनी कांय कडेन आमकां फिडर्स बसोवपाचे आहा, कांय कडेन आमकां सबस्टेशनां करपाचें आहा. हो सेकंड पार्ट आसा. हांगा आमी खंय तरी फाटीं उरल्या. आनी म्हाका दिसता हांगा म्हाका जर विचारशी जाल्यार ज्या तरेन आमी प्रयत्न करूंक जाय ह्या गोश्टी खातीर. कारण जेन्ना आमी टाटा कन्सल्टन्सी तेंच्यांनी आमकां रिपोर्ट दिलो आनी तेंच्यांनी जवळ 1,500 कोटीचें एक हें केल्लें, एस्टिमेट केल्लो. जे 1,500 कोटी जर आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटा जाल्यार सादारणशे जे आमकां ट्रान्सफॉर्मर्स ज्या जाग्याचेर जाय, ज्या जाग्याचेर आमकां कंडक्टर चेंज करपाक जाय, ज्या जाग्याचेर आमकां फिडर्स जाय, ज्या जाग्याचेर आमकां सबस्टेशनां जाय, अशें सगळ्यो गोश्टी आमी करूंक शकताले. पूण आज हे जावपाक शकता. ऑफकोर्स म्हाजो पयलो जो प्रयत्न आसा ते ह्याच गोश्टी. इनफॅक्ट हांव फाल्यां आमचो पॉवर सेक्रेटरी आनी हांव दिल्लीक वयतलो. पॉवर मिनिस्टरांची फाल्यां कॉन्फरन्स आसा 2 दीस दिल्लीक. आनी हे आमचे जे सेंट्रल मिनिस्टर जे आहा पियुष गोयल तेंचे कडेन हांव परत एकदां प्रपोजल मांडपाचो आसा जेणे करून आमचो गोंयचो रिक्वायरमेंट जो आसा तो 1,500 कोटीचो आसा. एक गजाल आसा ते अंडरग्रावंड केबलिंगाचें. आतां अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणटा तेन्ना पॉवर डिस्ट्रप्शन सगळ्यांत कमी करपाचो मार्ग म्हळ्यार अंडरग्रावंड केबलिंग, मोस्ट इफेक्टीव गजाल. आनी द फर्स्ट टार्गेट वॉज कोस्टल बेल्ट. कोस्टल बेल्टा भितर करपाचें बिकॉज इट इज अ ट्युरिस्ट बेल्ट. कोस्टल बेल्ट आनी फॉरेस्ट एरिया. हय फॉरेस्ट. आतां गोंय हें अशें आहा की इट्स कायंड ऑफ अ सिटी स्टेट. ल्हान आसा, आवांटी तेदो व्हडलो ना. सगळे गोंया भितर अंडरग्रावंड केबलिंग करप शक्य आसा काय कितें आनी करपाक
कितलो वेळ लागतलो? तशें एकदम इमिजिएटली करणे शक्य ना, पण त्या खातीर आमी 2-3 उपाय काडलेले आसा आनी प्रायोरिटीज दिल्ल्यो आसा. एक प्रायोरिटीज म्हणल्यार तशें आमकां अनडिस्टर्बटेड जर लायट जाय जाल्यार कशी लायट वयता कित्याक लागून, कारण पावसान बी ज्यो आमच्यो 33 kV लायन्स येता आमच्या स्टेशना वयल्यान, थंयसर मदीं त्यो चडश्यो जंगलांतल्यान येता. ताका झाडां पडल्या कारणान त्यो बाकीचे त्या स्टेशना वयल्यान ज्या फिडरांचेर प्रॉब्लेम जाता थंयसरल्यान सगळ्या गांवांनी खुबशे लायट मेळपाक आनी परत हें जावपाक मेळटा. आतां त्या खातीर अश्यो ज्यो लायटी आसा त्यो अश्यो ज्यो लायनी आसा ओव्हरहेड जेका लागून लायटीक प्रॉब्लेम जाता ह्यो पयल्यो ऑन प्रायोरिटीचेर चेंज करप, म्हणजे अंडरग्रावंड करप. त्या शिवाय जे कोस्टल बेल्टांचे जे टुरिस्टीक आसा म्हणून करपाक तो एक आसा. आनी तेजे नंतर उरता ते आमचे विलेजांनी तशें पळोवपाक गेल्यार काही घरां आसा, काही ज्यो आमचे विलेजीस आसात सारखे तेकून दाट घरां आसा आनी त्या खातीर तेंच्या घरा वयल्यान लायटी गेल्ल्यो आसा, ह्योय काडपाक जाय. पूण हें सगळें शक्य ना. त्या खातीर आमी 3 ऑप्शन हे केल्ले आसा. एक म्हटल्यार काही कडेन ओव्हरहेड हें आसा ती आसतलीच, पूण काही कडेन आमी अंडरग्रावंड करपाचें काम केल्लें आसा. ऑलरेडी 2-3 शहरांनी जाल्लें आसा आनी बाकीचे कडेन आतां जवळ जवळ 300 कोटी सुमार ऑलरेडी टेंडर आमी प्रोसेस केल्ली आसा, जेणे करून आमकां ऑल सिटीज वील कवर, कोस्टल बेल्ट वील कवर, ऑल फॉरेस्ट एरियाज वील कवर. आतां हे सगळें अंडरग्रावंड जातलें अशें ना. आनीक एक ऑप्शन आमच्या समोर जो आसा जो चड खर्चीक ना तो म्हटल्यार एरियल बंच केबलिंग. आतां आमी खूब वेळा पळयता 11 किंवा 33 kV ह्यो कितल्योश्योच लायनी अश्यो गेल्ल्यो आसता, पूण तेका एक ऑप्शन एकच केबल आसतलो, जो झाड सुद्दां जर पडलें तेजेर तो टच जावन ती लायट वचचे ना, डॅमेजीस जावचे ना, हो एक उपाय आसा. म्हणजे दोनूय आमी आतां एक सायमल्टेनियसली करता, एक अंडरग्रावंड केबलिंग आनी बंच केबलिंग, जेणे करून आमकां 50% जे आमचे प्रॉब्लेम आसा ह्या दोनूय गोश्टींतल्यान सोंपतले. एक गजाल पयर JERCची जेन्ना मिटींग जाली तातूंत सगळ्यांत व्हडलो जो मुद्दो काडलो लोकांनी तो म्हळ्यार जी LED बल्बांची स्कीम केल्ली आनी जे LED बल्ब लोकांचे घरांनी दिल्ले, ताजी सादी गजाल आसता. मागीर एक वॉरंटी आसता 3 वर्सांची आनी ती वॉरंटी जर तो बल्ब गेलो ताजे पयलीं जाल्यार मनीस जर रिप्लेस करपाक गेलो जाल्यार डिपार्टमेंटाक जितली त्यो गजाली खबर आसपाक जाय, बाबा कशें करून रिप्लेस करून दिवप, कोणा कडच्यान करून दिवप, हाजे विशींच सारकी माहिती ना. ह्यो गजाली जाग्यार घालपाक बिकॉज हांगा इंडिव्हिज्युअल गोंयकार आनी इंडिव्हिज्युअल घरांचो प्रश्न येता. कितें करपाचें तुमचो विचार आसा? LED बल्ब जे लोकांक दिल्ले ती तशी स्कीम जाय तशी पॉप्युलर जावना किंवा लोक तसे सॅटिस्फाय जावना आनी त्या खातीर त्या स्किमी त्या हेजेर हांव चड उलोवंक सोदिना. पूण तेजे पेक्षा एक जी आनीक डिपार्टमेंटान जी स्कीम केल्ली आसा ते म्हळ्यार आख्खे गोंयची जे स्ट्रीट लायट आसा LED लायट्स घालून ती एक बरी स्कीम. आयज जवळ जवळ आमचे 1,80,000 पोल्स आसा गोंयांत सर्वे प्रमाणे आनी आयज जवळ जवळ 90,000 सुमार कवर जाल्ले आसा LED लायट्स घालून. आनी आमी पळयता प्रत्येक गांवांनी आतां लायट LED पेट्टा आनी काम चालू आसा. जवळ जवळ 55 टिमी आमच्यो हे काम चालू आसा हे करून, हे कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच चालू आसा. पूण लोकांचे आमकां एप्रिशिएशन मेळटा. आतां हय एक्झॅक्टली. आतां काही कडेन तुमी म्हणटा तशें बल्ब वाटले, बल्ब मागीर रोखडेच गेले किंवा तेजे हें जालें. आतां LEDच्या स्ट्रीट लायटी बाबतींत काही लोकांचो प्रॉब्लेम आसा. लायटी घालून चल्ले ते कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ले, फाटल्यान खुबश्यो लायटी फॉल्टी आसता, पेटना. पूण हे थोडे दीस चलतलें. LEDच्या बाबतींत हांव गॅरंटी दिवंक शकता की आतां ते घालप चालू आसा. प्रत्येक आमदार, प्रत्येक मिनिस्टर जो आसा तो फोन करून सांगता आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयलीं घाल, आपल्या गांवांत पयलीं घाल. अशें करून आमचे 50% जाल्ले आसा. येता ते 2 म्हयन्या भितर उरल्या त्यो सगळ्यो जातल्यो. पूण LED लायटीच्या बाबतींत आमी हो जो एक विचार आसा जो हें केल्लो तो एक बरो एक विचार आसा. आनी म्हाका दिसता आमचे तुमी म्हणटा ते लायटीचे सेव्हिंग जे आसा, करंट सेव्हिंग तो एक फायदो जातलो. जवळ जवळ 50% पेक्षा कमी लायट आमकां सेव जातली. सो सरकारान युजली गोंयकारांक इवन आपली घरां भितर फक्त 3च बल्ब न्ही बट एंटायर इलेक्ट्रिसिटी जी आसा, युजेज जी आसा ती LED करपा खातीर प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आतां हें जेन्ना सरकार प्रोत्साहन दिता तेन्ना वॉट इज द बेस्ट वे? एनकरेजिंग गोवन्स टू बाय LEDs ऑर जशी फाटले एपी जाले की 3 बल्ब फ्री दिले आनी तुमी म्हळ्यार की जितली इफेक्टिवली ते जावपा जाय तितली ते जाली ना. विल डिपार्टमेंट डू समथिंग की लोक स्वता जावन एनकरेज जावचे की आपली घरातली लायट चेंज करपाक? बिकॉज इट विल लीड टू अ ह्यूज power saving to the tune of 30 to 40%. It's a huge thing. आता एक LED बल्ब सुरवातीक गव्हर्नमेंटान फ्री दिले. एक सवय करपा खातीर LED बल्ब वापरल्या नंतर लायटी कमी जाता. तेच्या नंतर काय जालें ना. पूण हांवें एक तेजेर उपाय केल्लो आसा. फ्री दिवपाचे तो सगळो प्रकार जालो. पूण लोकांक हे LED लायट्स बल्ब एक सामके रिजनेबल रेटीन
सप्लाय करपाचे जे एजन्सीक जे आमच्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसांनी आसतले स्टोर ल्हान स्टोर आनी लोक थंयसरल्यान विकत घेतले बल्ब भायर जर ते 300 रुपयांनी मेळटा जाल्यार हांगा सारकें एटलिस्ट मिनिमम 50% रेटीचेर सप्लाय करपाचें आमचें हें आसतलें हें केल्लें कारण LED बल्ब घातल्या नंतर फक्त लायट सेविंग गव्हर्मेंटाक जाता अशें ना जाल्यार लोकांक तेजें लायट बील आसा तें कमी येता आनी त्या खातीर आमी फुडाराक इट्स अ ह्यूज बूस्ट फॉर युअर एंटायर इकॉनॉमी जर प्रत्येक घर जर LED वापरपाक लागलें इट विल सॉल्व लॉट ऑफ अवर पॉवर प्रॉब्लेम्स दुसरो आतां आमी एक पॉवरा वेल्यान दुसरी पॉवराचेर या ती म्हळ्यार पॉलिटिकल पॉवर ही लोकांची घरातली पॉवर म्हणजे पॉलिटिकल पॉवर सामके एडजस्ट जाले बीजेपी भितर आता कम्फर्टेबली एडजस्ट जाले अजून मातसो मदीं मदीं मातशी अडखळिल्ल्या विशयी बी जाता 100% जाल्लो आसा अडखळना अजिबात अडखळना कारण एक कशें आसता जेन्ना तूं खंय रावपाक गेल्लो आसता कोणागे सोयऱ्यांगेर खूब तेंप रावलो की ना तुका त्या सोयऱ्यांच्या घरच्यांचो सगळ्यांचो स्वभाव कळपाक त्यांचा स्वभाव कितें कोण कसो वागता ते कितें पासून करूंक शकता आनीक एकूण तूं शिकता खुबश्यो गोष्टी तसो काँग्रेसीन खुबश्यो गोष्टी हांव 12 वर्सांक शिकलेलो आनी तेंचो स्वभाव पेईंग गेस्ट म्हूण आशिल्ले त्यांच्या नॉट पेईंग गेस्ट एक गेस्ट कसो गेल्लो हांव आनी एक बरें जालें की त्या 12 वर्सांक म्हाका खुबश्यो गोष्टी शिकपाक मेळ्ळ्यो आनी म्हाका कळ्ळें बाबा ह्या फॅमिलीचें हें कितें आसा भवितव्य कितें आसा ह्या फॅमिलीन काम लोक जे आसा तेंचो स्वभाव कितें आसा ते कितें करूं शकता आनी ह्या 12 वर्सांनी सगळें शिकल्या नंतर म्हाका दिसलें बाबा हांगा काय ह्या फॅमिलीन रावून काय अर्थ ना तूं स्वता ह्या फॅमिली बरोबर हें जावंक शकता जेका फ्युचर ना जे फॅमिली एकटेय रावंक शकना अशे फॅमिलीन रावन कांयच उपयोग ना आनी म्हाका दिसता त्या वेळार जो हांवें विचार केलो भारतीय जनता पक्षान वचप आयज खऱ्यांनीच अशें म्हाका दिसता की हांवें त्या वेळार बरें डिसिजन घेतलेलें आनी बरें डिसिजन घेवन आज बीजेपी घर कशें दिसता काय बीजेपी पेईंग गेस्ट कशें दिसता बीजेपी सामकें घर कशें दिसता कारण आयज ते भशेन म्हाका वागणूक दिल्ली आसा जेन्ना पोर्टफोलियो हें दिले मिनिस्ट्री दिल्यो पयल्याच फेसीन म्हाका मिनिस्टर केलो तेजे नंतर आयज पॉवर मिनिस्टर सारको बरो पोर्टफोलियो आमच्या मनोहरबाईन दिल्लो आसा म्हाका आनी हो सगळो विश्वास इतकी कम्फर्टेबिलिटी आनीक फक्त आतां बाकीचे आमच्या पक्षांचे मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन बरे पोर्टफोलियो आसा हो एक भाग जालो मिनिस्टर म्हणून पूण तरी सुद्दां पक्षाचें काम करता आसतना सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचें काम करता आसतना सुद्दां खुबश्यो म्हाजेर जबाबदारी दिल्ल्यो आसा किंवा म्हाका खुबशे इम्पॉर्टंट दिता म्हणजे तांकां खंयच हांव दिसना की काँग्रेसींतल्यान आतां आयला म्हणजे ताका परकी किंवा असो दिसना ती बरी वागणूक दिता एक बरें कम्फर्टेबिलिटी लेवल मेंटेन करता आनी त्या खातीर म्हाका अशें दिसता की हांव इतको ते बीजेपीनूच आशिल्लो म्हणून म्हणटकच इतको म्हणजे 12 वर्सां काँग्रेसीन आसून जे म्हाका केन्नाच दिसना की हांव खंयच्या तरी एका पक्षान स्थायीक आसा असो म्हणून सदींच डिस्टर्बन्स सदींच झगड्यो बाकीच्यो सगळ्यो हांगा तें कांयच ना हांगा बरे पैकी पक्षाचें काम चालू आसा बरे पैकी हांगा एकामेकाक रिस्पेक्ट दिता आनीक लिडर बरे आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आय हॅव टेकन द बेस्ट डिसिजन म्हणून नॉट ओन्ली बिकॉज आय हॅव बीन टुडे मिनिस्टर बिकॉज आय एम इन अ रायट पार्टी ज्या दीस रिजल्ट आयलो त्या दीस रिजल्ट आयकतकीर 17-13 मातशी धाकधूक बी दिसली कारण आपण केलां तें बरोबर काय चूक अशें एक खरें सांगपाक जाल्यार 5 म्हाजो रिजल्ट डिक्लेअर जालो आनी हांव बरे पैकी 8:30 तुमच्या रिजल्टा 8:30 रिजल्टा विशीं काय सस्पेन्स नाशिल्लें तुमी जिखता तें सगळ्यांनी गृहीत धरिल्लें पण ताचे उपरांतची गजाल महत्वाची न्ही एक 5 रिजल्ट आयले नंतर 5 ते 9 पासून रातचे मातशें थोडेशें टेन्शन आशिल्लें टेन्शन आशिल्लें ह्याच खातीर की हांवें घेतलेलें डिसिजन चुकलें काय कितें हो एक आशिल्लो पूण मागीर रातच्या 9 नंतर जे फिलर येवपाक लागले की आनी कॉन्फिडंट जालो की येस वी कॅन फॉर्म द गव्हर्मेंट आनी तेजे नंतर मागीर काही गोष्टी घडल्यो राजकीय घडामोडी घडल्यो आनी तेजे नंतर मागीर गव्हर्मेंट जालें आनी अशें दिसलें की येस आय वॉज रायट पूण एक 4 वरां फक्त एक मातसो हें दिसतालो धाकधूक आशिल्लो पूण एक कॉन्फिडंट आशिल्लो की मनोहरबाई कितें तरी करतलो आनीक आनी म्हाका काँग्रेसचें तेंचें हें खबर आसल्या कारणान हे शेवटी 17 कित्याक 19 सुद्दां आसलेले जाल्यार सुद्दां गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक तांकां शक्य जावचें नासलें कारण म्हाका खबर आशिल्ली प्रत्येक जाण चीफ मिनिस्टर जावपाक सोदतालो ते दिसा CLP लिडर जावपाक पयली झगडी मागीर चीफ मिनिस्टर कोण तेजे नंतर आनी मागीर तेजे नंतर जे झगडे जावपाक आसल्यो त्यो लोकांक पळोवंक मेळना एक म्हणल्यार कोण मिनिस्टर आसचे थंय झगडी जावपाच्यो तेजे नंतर मागीर कोणाक खंयचे पोर्टफोलियो थंय झगडी जावपाच्यो आशिल्ल्यो हे सगळें म्हाका खबर आशिल्लें आनी त्या खातीर म्हाका एक कॉन्फिडंस आशिल्लो ह्या सरकार शेवटी 19 सुद्दां जर हेंचे आमदार आसलेले हे सरकार करूंक पावचे नासले अशें एक आरोप तुमचेर जाता ते म्हळ्यार मॅन्डेट तुमकां नाशिल्ली
मॅन्डेट तुमची विरुद्ध आशिल्ली तरी आसतना तुम्ही सेंटराचो पावर आणि तुमची स्ट्रेंथ वापरून यू ट्विस्टेड दी मॅन्डेट अँड फॉर्म दी गव्हर्नमेंट. मॅन्डेट कोणाक आशिल्ली? क्लियर मॅन्डेट. क्लियर मॅन्डेट कोणाकच नाशिल्ली. काँग्रेसीक क्लियर मॅन्डेट आसले, काँग्रेसचे 17 आशिल्ले. पण तुमची विरुद्ध आशिल्ली न्ही मॅन्डेट. काँग्रेसच्या आमच्या विरोधान कित्याक? आयज आमी 13 निवडून आयले बीजेपीचे, काँग्रेस 17 आणि बाकीचे आशिल्ले न्ही ते कोणाक आशिल्ले? MGP कोणाक आशिल्ले, रोहन कोणाक आशिल्लो, गोविंद गावडे कोणाक आशिल्लो. गोविंद गावडे जर बीजेपीन सपोर्ट केल्लो किंवा आमचो प्रसाद गांवकर, हे सगळे ऑप्शनल आशिल्ले. जर आमकां त्या वेळार दिसले जर काँग्रेसीक जर मॅन्डेट मेळना, काँग्रेसीक जर क्लियर मॅन्डेट ना आणि आमची पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग जी आशिल्ली ती आमची 35% आमकां वोटिंग आशिल्ली, वेराज काँग्रेसीक 17 निवडून येवसर 28%च आशिल्ली. जाल्यार मॅन्डेट ही कोणाक आसा? म्हणजे टोटल वोट्स पोल्ड फॉर बीजेपी वॉज 35%, वेराज फॉर काँग्रेस इट वॉज ओन्ली 28%. आणि ती सुद्धा क्लियर मेजॉरिटीन आशिल्ली. आमकां क्लेम घालपाक हक्क आशिल्लो, कारण आमकां एक म्हळ्यार 35% आशिल्ले वोटिंग आशिल्ले. आणि त्या शिवाय जे MGP जो पयलीं बीजेपी बरो आशिल्लो, जो गोविंद गावडे जो बीजेपीन सपोर्ट केल्लो आसा, हे सगळे आमकां सोर्सीस आशिल्ले. आणि काँग्रेसीक जर हेच नाशिल्ली, इच्छाच नासले करपाची गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाची, जाल्यार आमचो गुन्यांव कितें आसा? तांकां जर इच्छा आशिल्ली जाल्यार ते गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाचे क्लीन इच्छा नाशिल्लेच भाग हो. इच्छा जर आशिल्ली जाल्यार कोणूय निवडून येता 17 येता जाल्यार पयलो क्लेम घालूंक शकताले. मागीर मेजॉरिटी दाखोवपाची सोड, जे लोक आपले क्लेम सुद्धा घालूंक शकना त्या आणि ताका इच्छा कशी आसा म्हणटालो गव्हर्नमेंट करपाची. दिग्विजय सिंगाक बी ह्या गजाली खातीर ब्लेम करता. तुमकां कितें दिसता? व्हॉट वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर बाय काँग्रेस? दोन मुद्दे. एक दिग्विजय सिंगाक जे ब्लेम करता ह्या चुकीची. तुम्ही स्वतः निवडून आमदार दिल्ले, तुम्ही कितें करताले? तुम्ही वचून क्लेम करूं शकनासले? तुमकां दिग्विजय सिंग कित्याक जाय आसलो? तुम्ही वचून सांगताले येस वी आर गोइंग टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट, आमी CLP लिडर कोण तो मागीर सांगता म्हणून. हे कित्याक वचोना आमदार? लुईजीन फालेरो वॉज सिनियर, दिगंबर कामत वॉज सिनियर, राणे वॉज सिनियर. इतके सिनियर लोक आसतना हांकां सगळ्यो ह्यो गोष्टी खबर आसतना ते कित्याक गेले ना? ते कित्याक वग्गे रावले? वाय दे आर ओनली ब्लेमिंग द दिग्विजय सिंग? तुमकां कोणी आडयल्ले वचपाचे? तुम्ही ते समज गेल्ले एक चौक 5 जाण लिडर, रवी नायक, सुभाष शिरोडकर, दिगंबर कामत, राणे, लुईजीन फालेरो जर उठून गेल्ले आमी गव्हर्नमेंट फॉर्म करता म्हणून, ते कित्याक गेले ना? ह्या लोकांक इच्छा स्टँड घेवपाक जाय, त्याने स्टँड घेवपाक जाय आसलो. त्याने स्टँड घेवपाक येस वी आर फॉर्मिंग द गव्हर्नमेंट. विच वॉज द बिगेस्ट टॅक्टिकल ब्लंडर ऑफ काँग्रेस? गोवा फॉरवर्डा बरोबर प्री पोल अलायन्स करप ना हें काय रिझल्टाच्या उपरांत जे तांणी केलें तें सगळ्यांत व्हडलो ब्लंडर खंयचो? सगळ्यांत व्हडलो ब्लंडर गोवा फॉरवर्डा बरोबर तेंच्यांनी अलायन्स केलें ना, ते करूंक दिलें ना ते लुईजीन फालेरोन आनी बाकीच्यांनी. तेजे वयल्यान दिसता की तांकां गव्हर्नमेंटूच फॉर्म करपाक नासलें म्हणून. सेकंड ब्लंडर वॉज गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक क्लेम करूना ते. हेजे वयल्यान ह्यो दोन गोश्टीच प्रूव करता तुमकां गव्हर्नमेंटूच फॉर्म करपाक नासलें म्हणून. 13 येवन मनोहरभाई गव्हर्नमेंट फॉर्म करता हें करून, जाल्यार तुमी 17 येवन आनी तुमकां इतकें आशिल्लें गोवा फॉरवर्डाक जर त्या वेळार बरोबर घेत जाल्यार एखाद्यो वातावरण बरें जावन ते दे वूड हॅव बीन क्रॉस द मेजॉरिटी मार्क. हें इतकें खबर आसून सुद्दां तुमी त्या वेळार केली ना हें करून. देवर नो बडी वॉज सिरियस हें करून. आनी त्याच खातीर हांवें सगळें पळयलां हें तेंचे भितर हें करून. ब्लंडर एंड ब्लंडर एंड ब्लंडर, अजूनय ब्लंडरच सगळें चालू आसा हें करून. एक गजाल, विश्वजीत राणेन राजिनामो दिलो, ते सरकारा भितर आयले, ते मंत्री झाले. यू फील दॅट व्हेरी फ्रँकली बाकीचे कांय जाण काँग्रेसमॅन आसा जांचे मना भितर आज एक सामकी द्विधा मनस्थिती जाल्या, डिलेमा भितर आहा, ते ह्या पार्टी भितर रावप काय भायर सरप, फ्युचर आसा काय ना? वॉट वूड यू टेल देम? एक म्हटल्यार जर बीजेपीक जाय, मनोहरभाईक जर अजूनय दिसले न्हय, काँग्रेसचे 4 तरी आमदार येवपाक तयार आसा अजून या क्षणार सुद्धा रिजायन जावन. तांकां इनफॅक्ट खबर आसा आतां मिनिस्टर ते जावंक शकना. आमचे मदीं आतां हे मिनिस्ट्री उरलेल्यो ना, सगळ्यो जाल्ल्यो आसा, ऑलमोस्ट चेअरमॅनशिपूय जाल्ल्यो आसा सगळे कॉर्पोरेशन, तरी सुद्दां ते येवपाक 4 जाण तरी एग्री विटल्या म्हणटा तुमी काँग्रेस. कारण तांकां खबर आसा की फुडें आनी काँग्रेस गोंयांत सत्तेर येवंकूच शकना, इतकी परिस्थिती. एटलिस्ट अनदर फॉर 10 years. आनी 5 वर्सां पयलीं ऑपोजिशनान आसलेले, आतां परतून 5 वर्सां ऑपोजिशनान रावपाक जाय. ऑपोजिशनान रावन काम करप आनी परत निवडून येवपाक आमी भोगला कितें हें आसता तें. इट्स अ बीग चॅलेंज. लोकां मदीं रावप आनी तुवें सर्वाय जावप हें बरें कठीण आसता. आनी बाकीचे सुद्दां आतां काँग्रेसीन जे आसा आमदार जे निवडून येयल्ले आसा तांकां हें खबर आसा. आनी म्हणून तांकां अशें दिसता आमदारकी मिनिस्टर सोडात,
कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन सोडात इवन पावरान आसा पावरान रावन कामाक सुद्दां लोकांनी जर करपाक मेळ्ळी जाल्यार खूब जाली कारण दुसरे फावट जर निवडून येतलो जाल्यार ह्यो गोष्टीची सगळी शक्यता आसूंक जाय आनी त्या खातीर एटलिस्ट म्हाज्या म्हायती प्रमाण तरी म्हाजे कडेन तरी 3 तरी आमदार काँग्रेसचे अप्रोच जाल्ले आसा आमी जॉयन जाता आमकां पावरान येवपाचें नॉट ओन्ली दॅट आमकां आतां एक प्रश्न आसा मनोहरभाई पर्रीकर पणजे रावतलो काय कुडचड्यान रावतलो काय आनी खंय काँग्रेसचे 2 आमदार मनोहरभाई खातीर आपलो सीट सोडपाक तयार आसा इतकें आसा आमकां रामदार सुद्दां रावपाचें ना पण बीजेपी येवपाक तयार आमकां खंय तरी पावरीन रावपाक जाय अशें आसा अजुनूय यू विल नॉट बिलीव पण एक गजाल कितें की दिस इज अ डिसिल्युजनमेंट विथ काँग्रेस काय सत्तेक रावपाचो हव्यास हो एक म्हटल्यार सत्तेक रावपाचो हव्यास अशें म्हणना हांव सत्ता ही इम्पॉर्टंट नासता हांगा सर्वायवलाचो प्रॉब्लेम आसा प्रश्न आहा तो सर्वायवल तूं 5 वर्सां ऑपोजिशनान रावन लोकांक तूं कसो सर्व करतलो कारण लोकांची अपेक्षा खूब आसता नोकऱ्यां बद्दल अपेक्षा आसता डेव्हलपमेंटाच्यो अपेक्षा आसता इवन जर तूं सगळें करूंक शकलो ना जाल्यार डिफिकल्ट जाता एखादे लोक तुका ह्यो गोश्टी एकदांच माफ करता जेन्ना तूं पयले फावट निवडून येता पूण जे कोण सेकंड टायम थर्ड टायम रिजनल सारको आतां थर्ड टायम रिपीट करता बाबू कवळेकार सारको आतां फोर्थ टायम हें करता हेजे ऑपोजिशन हें करून म्हणजे मिनिस्टर नासतना हें खुबशा आमदारांक तशें सोंपें ना हें करपाक म्हणजे परत परत लोक तुका ऑपोजिशनान निवडून दितले अशें ना हें करून त्या खातीर लोकांच्यो खंय तरी अपेक्षा पूर्ण करूंक जाय लोकांचे तूं बांदलेलो आसता लोकांक डेव्हलपमेंटा खातीर जॉबा खातीर बाकीचे तर गोश्टी खातीर हें शक्य तूं जर पावरीचेर ना हें तुका खुबशा प्रमाणात शक्य जायना बाबू कवळेकार आतां ऑपोजिशन लिडर आनी तुमी आतां जेन्ना विधानसभेक वतले अधिवेशनाक your former colleague Babu Kavlekar will be the leader of opposition. Are you comfortable with Babu being a leader of opposition? Are you happy? Or कित दिसता आनी कोण वेगळो जर ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो जाल्यार चड चॅलेंजिंग आसपाचें म्हाका तशें दिसना चॅलेंजिंग कोण तरी म्हणजे काँग्रेसीन तसो चॅलेंजिंग ऑपोजिशन लिडर आयच्या परिस्थितींत म्हणटा तुमी कोण म्हाका दिसना कारण ज्या दिसा पयर बजेट मांडलें बजेट जेन्ना मांडटा वोट ऑफ अकाउंट्स आसता तेजेर हांवें पळयलां प्रत्येक वेळा मनोहर पर्रीकर अर्द्या वर तरी उलयतालो काय ना वोट ऑफ अकाउंट्साचेर हें करपाक तेजे पयलीं बाकीचे ऑपोजिशन लिडर आसले आमी पळयला पयर ते एकटोय कित्याक उलोवंक शकले ना लुईजीन फलेरून खंयचो तरी आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसी कसले तरी एक सादो प्रश्न काडलो कसले तरी डेव्हलपमेंट जावना म्हणून राण्यान आनी कितें तरी मदींत कितें तरी उलयलें हें सगळें तुमकां म्हणजे जर तुमी वोट ऑफ अकाउंट्साचेर उलयना जो 6 वर्सां जो वोट ऑफ अकाउंट्स त्या वोट ऑफ अकाउंट्साचेर जर तुमी उलयना अर्द्या वर 5 मिनटां जर उलयना जाल्यार तुमचें सिरियसनेस कळटा म्हणजे तुमकां लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचो रोल कितें आसूंक जाय तुमची लोकां कडल्यान अपेक्षा कितें आहा तेच जर तुमकां खबर ना जाल्यार तुमी आतां विधानसभेक आनी कितें करतले तुमी हें करून म्हाका दिसना बाबू कवळेकार एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन यू आर व्हेरी कम्फर्टेबल बाबू कवळेकार बाबू कवळेकार पयलो म्हणल्यार 9 आसा बाबून हेजे पयलीं बाबू 4 टर्म काडलेले आसा पूण बाबूक हांवें केन्नाच सिरियसली एक पार्लिमेंटेरियन बरो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो विधानसभेन कामकाजान भाग घेतला सिरियसली अभ्यास करता असो बाबूचो हांवें केन्नाच अनुभव पळोवंक ना आनी त्या खातीर म्हाका अशें दिसता की बाबूक तशें इतकें म्हणजे ऑपोजिशन लिडर म्हणून आमकां म्हणजे आमच्या रुलिंगाक सरकाराक एक धारेर धरपाक किंवा सरकाराचे काही गोश्टी उघड करपाक तितकें शक्य जातलें म्हणून जेचे पांय स्वताच चिखलांत रुतलेले आसा तो दुसऱ्याचेर म्हणजे दुसऱ्याचेर हें करता आसतना बाबू सारक्याक बरोच विचार करचो पडटलो बाबूक तशें म्हणना काँग्रेसले खुबशे जे आमदार आसात तांकां खुबसो हो प्रश्न आसतलो कारण स्वताचे एकट्याचे हें अशें आसा प्रकरणां की आमचे भारतीय जनता पक्षाचे जे मिनिस्टर आसा किंवा आयच्या सरकारान जे मिनिस्टर आसा तेंचेर काही टिका करता आसतना किंवा तेंचेर हें करता आसतना डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना तांकां त्याच भशेन अभ्यास करचो पडटलो एक गजाल सांगात म्हाका लास्ट how are you looking at your cabinet right now? Yeah, you all guys are young, enthusiastic. म्हाका याद जाता की मनोहर पर्रीकार जेन्ना फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री जाले तेन्ना तांणी ही धडक मारपाची ऑफिसांनी कोण कामार वेळेर पावता कोण पावना हें पळोवन ती रेड मारपाची हें स्टार्ट केल्ली आज आमकां परिस्थिती अशी दिसपाक लागल्या की मनोहर पर्रीकार फिल्डार वचचे पयलीं तुमी मंत्री धडक मारतात सगळ्या वचून विजय आसूं रोहन आसूं तुमी आसूं विनोद पालेकार आसूं तुम्ही वचून धडक मारून आपले डिपार्टमेंटा भितर कितें चल्लां हें पळयतात व्हेरी इंटरेस्टिंग कॅबिनेट तुम्ही मंत्री म्हणून हाजे पयलीं काम केलां तुमकां प्रशासकीय हाजो कामाचो आनी विधानसभेचो एक दीर्घ अनुभव आसा ह्या कॅबिनेटाक तुम्ही कशें रेट करतात 2002 सालांनी अशाच भशेन गव्हर्नमेंट जाल्लें मनोहरभाई पर्रीकराचे सकयल 2002
पूण दुर्दैवान त्या वेळार ते 2.5 वर्सां टिकले, 2.5 ते 3 वर्सां. पूण अशाच तरेचे गव्हर्मेंट जाल्ले आनी बऱ्यापैकी 3 वर्सां काम चलतालें. त्या वेळारूच मॅक्झिमम डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट गोंयांत सुरू जाल्ले 2002 ते 2005 पासून. आनी तशेंच म्हाका परत एकदां आयज आमचे जे कॅबिनेट जे सगळे मिनिस्टर आसात तशाच प्रकारचे गव्हर्मेंट आयज एक तयार जाल्लें आसा, एक फॉर्म जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता सगळे जे टीम आसा टोटल 12 मिनिस्टर जे आसा एक तरी बऱ्यापैकी एक्सपिरियन्स आसा काम करपी आनी काम करपाक उमेद आशिल्ली आसा. आनीक जर सगळें वेवस्थीत फायनान्शियल जर सगळी जर बरें हँडल जालें म्हाका दिसता हें गव्हर्मेंट बऱ्यापैकी टिकतलें आनी बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंट गोंयचो करूंक शकतले. कारण प्रत्येक आमची एक टीम अशी आसा की प्रत्येकाक आयज लोक पळयता एक हो मिनिस्टर कितें काम करता, हेजे परफॉर्मन्स कितें, आनी त्या खातीर एवरी मिनिस्टर वील हॅव टू परफॉर्म. आनी त्या खातीर आयज जेन्ना अशें कॉम्पिटिशन अशें आसता प्रत्येकाक पोर्टफोलियो बरें आसा, चॅलेंजींग अशें पोर्टफोलियो आसा, एकाय मिनिस्टराक असो पोर्टफोलियो ना की ना ताका कामूच ना अशें म्हणून. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता परफॉर्मन्स हें करचेंच पडटलें. आनी जेन्ना परफॉर्मन्स करता तेन्नाच लोकांक बरी डिलिव्हरी मेळटली. आनी एक सगळ्यान गोश्ट बरी जाल्ली आसा, जो आमचो हेड आसा चीफ मिनिस्टर आसा, जो सगळ्यान हें एक सुपरियर असो आसा, जेका एक्सपिरियन्स सेंट्रलाचे हांगा गोंयचे आनी जो फायनान्शियलच्या बाबतींत एक एक्सपर्ट आसा. आनी त्या खातीर फायनान्शियल प्रॉब्लेम सुद्दां व्हडले आसतले अशें म्हाका दिसना. आनी काम करपाक एक तेजे कडल्यान जे गायडन्स आनी तोच जेन्ना स्वताच जेन्ना इतको वेळ दिता, तोच जेन्ना स्वताच मरोन काम करता तेन्ना बाकीच्या मिनिस्टरांक काम करचेंच पडटलें. आनी तेजो फायदो एक काम करपाक किंवा लोकांक डिलिव्हरी दिवपाक जातलो. लास्ट म्हाका सांगात, लायट वचपाची कमी जावपाक गोंयकारांनी तुमकां कितलो वेळ दिवचो अशें तुमी मागतात? हें सगळें म्हणजे लायट वचपाची कमी जावपा खातीर म्हाजें सारकें ऑन प्रायोरिटी हें आसा, प्रायोरिटीचेर. पूण एक पयलें म्हटल्यार डिपार्टमेंट जाग्यार उडोवपाक म्हाका आनी आतां 1.5 म्हयनो जाल्लो आसा आनी 1.5 म्हयनो जाय. 3 म्हयने सारकें सगळें एडमिनिस्ट्रेशन बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसात त्यो सगळ्यो हें जावपाक जाय. पूण हांव एक सांगता, एक गजाल, एक फक्त अनडिस्टर्बेड पावर, लोकांक लायट वचून अशी स्थिती हाडपाक हो दुसरो भाग. पूण त्या बरोबर आमी एक गोश्ट केल्ली आसा, लोकांक बिलाय वाडोवन दिवंक ना, हे फावट टॅरीफ वाडोवंक ना. आतां कांय गोश्टी हें करता आसतना आमकां बेश्टेच हांवें म्हटलें तुका 1 वर्सा भितर हांव सांगतलो अशें म्हणून. गोंयांत लायटीची परिस्थिती आयज कशी आसा, म्हणजे कित्याक लागून लायट वयता, आमी कित्याक लागून 24 hours लायट दिवंक शकना, लायट डिस्टर्ब कित्याक जाता, ह्यो गोश्टी हें करपाक जाय. त्या दृश्टीन हांवें पावल उचललेला. पूण डेफिनेटली सांगता म्हाजो 3 वर्सांचो एक म्हाका पिरियड, म्हणजे 3 वर्सां जाय ताका. कारण प्रत्येक आमी जेन्ना फॉरेस्ट एरियेन जेन्ना आमी जे ओवरहेड आसा ते अंडरग्रावंड करता, कांय कडेन आमी एरियल बंच घालता, ज्यो आमच्यो कोस्टल बेल्टान आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करता, इतक्याचेर हें जायना जाल्यार आमकां विलेजींनी पळोवचें पडटलें. ज्या ज्या विलेजींनी सुद्दां ज्यो ज्यो ओवरहेड लायन्स आसात त्यो काडच्यो पडटल्यो. त्यो जेन्ना काडटा, एकच म्हणलें व्हेरी इम्पॉर्टंट, आतां आमचे मेन कोण लोक आसा जे गांवांनी रावपी आसा, आमी ओवरहेड लायट्स खंयच्यो काडटा, अंडरग्रावंड खंय करता, आमी फॉरेस्टान करता आनी सिटी एरियेनी केला आनी हांगा केल्ल्यो आसा कोस्टल बेल्टान. पूण ज्या वेळार ह्यो लायनी काडटल्यो, ह्यो लायनी जेन्ना एरियल केबल बंच किंवा एटलिस्ट तांकां जेन्ना आमी अंडरग्रावंड केबल घालतले त्याच वेळार शक्य जातलें. आनी त्या खातीर ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक एटलिस्ट आय रिक्वायर 3 years. म्हाका इतलेंच दिसता पांडुरंग बाब, जे 30 वर्सांक जालें ना ते जर तुमी 3 वर्सांक करतात, प्रत्येक गोंयकार वील बी थँकफूल टू यू. तें जावचें आनी बरे भशेन जावचें इतलेंच मागता आनी थांबता. थँक्स अ लॉट, प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.